प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयतारांत आमी भितर सरल्यांत आनी दुसरो आयतार आमकां विशयांत सांगता तें म्हणल्यार देवाचें उतर मानून घेवन आमी ताकाच आमचें समर्पण करूंक। आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान आमकां जेजूच्या रुपांतराची खबर आयकूंक मेवता। जेजू जुआंक जेकोबाक आनी पेद्रूक घेवन वयर दोंगरार गेलो आनी आपलेंच मुखामळाचें रूप बदल्लें तांकां अनुभव ताणें दिलो। आनी आयच्या दिसाक होच अनुभव घेवन आमचें रुपांतर व आमच्या जिविताची नोरसरणी करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता। तें म्हणल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मानून घेवन आमी आमच्या जिवितांत ताकाच समर्पण करूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता। जाल्यार हेच विशय फुडें वतना एक ल्हानशी गोत टोनी डिमेलो हो बरोवपी अशें बरयता आनी आपल्या बुकांत ताणें अशें बरयलोलो संदेश हो सगलो तुमकां दिवंक सोदता। तोवूय अशें बरोवन संवसारांत हो संदेश ताणें परगट केलो। ताणें म्हणलें आपल्या जिवितांत जेन्ना आपूण ल्हान भुरगो आसलेलो तेन्ना आपणें मागणें केलें आनी म्हजें मागणें अशें जालें, देवा जाता जाल्यार संवसारांत बदलूंक लोकांक म्हाका आदार आनी बळ फावो कर। आनी वय तो संवसार बदलूंक शकलो ना। आनी मातशें व्हड जातोच ताणें वय आपलें मागणें अशें केलें, देवा हांव संवसार बदलूंक शकलो ना, जाता जाल्यार म्हज्या इश्टांक, म्हज्या फामिलीक, म्हज्या सोयऱ्यांक बदलूंक म्हाका आदार दी। आनी तेन्नाय थोड्याच तेंपांनी तो जाणटो जालो, कित्याक तो आपल्या इश्टांक सोयऱ्यांक बदलूंक शकलो ना। म्हणटच जेन्ना तो मरणाच्या दोरयेर आसलेलो तेन्नाय ताणें आपलें मागणें अशें केलें, देवा आतां हांव मरूंक आयलां, घडये संवसार बदलूंक सोदतालो, म्हज्या इश्टांक सोयऱ्यांक बदलूंक सोदतालो, पूण आतां म्हाका समजलें हांव कोणाकूच बदलूंक शकलो ना, जाता जाल्यार खुद म्हाकाच बदलूंक म्हाका आदार दी। हय म्हज्या भाव भयणीनो, प्राचीन काळांत ही यात्रा करतना हो प्रवेश करतना आमकां आयच्या दिसाक विशय दिल्लो आसा। घडये आमकां असल्याच अरण्यांत वो दोंगरार आमकां वेलोली आसात, पुणूय हो अनुभव आमकां दितना जायते फावटी आमची गोत 3 वस्तू भाशेन जाता। 3 वस्तू म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन म्हणलेल्यो आसात। पयलो टेस्ट, दुसरो ट्रस्ट आनी तिसरी टेस्टमनी। आनी आयच्या दिसाक ह्या जुआंक जेकोबाक आनी पेद्रूक दोंगरार वतना ह्यो 3 वस्तू तांचे सवे जाल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटात। पयली म्हणल्यार तांच्या भावार्थाची तपासणी। आज आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमकां सगल्यांक आमच्या भावार्थाची व आमच्या जिवितांत आव्हानां कश्ट माडे येवन आमची तपासणी केल्ली आसा। जे परी आमी दोंगर चडटना आमची घडी असलीच तपासणी जिवितांत जाता, तेच परी आमच्या चालते क्रिस्ती जिवितांत घडये असली तपासणी जाल्ली आसा। म्हणटच पयली वस्त म्हणल्यार आमच्या भावार्थाची तपासणी आमकां दर एकल्याक फावो जातली। दुसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना ह्या दोंगरार शींच आसतना तांकां दुसरी वस्त कळीत केली ती म्हणल्यार तांणी ताचेर विस्वास धरून। जेन्ना आमचे दोंगर जिवितांतले आमी चडटना व आमची यात्रा प्रवेश करतना आमकां सगल्यांक गरजेची वस्त म्हणल्यार आमी देवाचेर आमचो विस्वास धरूंक। आमी तो देवाचेर विस्वास धरिनात जाल्यार दोंगरार रावन आमचें जिवीत घडये आलता दोलता अशें आमकां दर दिसाक दिसून येता। देखूनच आमी देवाचेर विस्वास धरूंक गरज आसा। निमणी वस्त ती म्हणल्यार आमची टेस्टमनी, ती म्हणल्यार आमची गवायकी। जेन्ना आमी हे दोंगर चडटले आमच्या जिविताची घडये आव्हानां घडये आमी बरे भाशेन मानून घेतली तेन्ना आमच्या जिविताची गवायकी आमी दिवंक पावतली। तेन्नाच हे जिवितांत देवाचें उतर मानून घेवन ताकाच आमचें समर्पण घडये ताकाच आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगट करूंक पावतली। जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आमकां मागुया। पयली सुवातेर आमच्या जिविताची तपासणी जातना हे तपासणेक
बरो फुडो आमी करूंक दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी देवाचेर आमचो विस्वास करूं आनी हेच देवाच्या उतराचो आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवायकी जावंक आमकां धीर आनी बोल हे दुसऱ्या प्राचीत काळाच्या आयतारान आमकां फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.